लोकां खातीर एक सर्वाभिमुख अशें एक बजेट जे आयज पळय टेबल केला, त्या बजेटाचें आमी सामकें हर्षभरीत स्वागत करता. समेस्त गोंयांक आनी गोंयकारां खातीर हें बजेट एक बून आसा, एक वरदान आसा. हेल्थ सेक्टरान आसतलें किंवा तुजें टुरिजम सेक्टरान आसतलें आनी त्याच बरोबर जो स्लॅब जो इन्कम टॅक्साचे जो आसतलो तातूंत भितर मध्यमवर्गीय आसतले आनी प्रोफेशनल्स आसतले, जेणे करून जे बिझनेस एंटरप्रेनर आसतले तांचे खातीर जो स्लॅब पळय 12 लाख पर्यंत केला, जो हो बायलांच्या हातूंत भितर तांचो 20 लाख पर्यंत पावता, सॅलरी आसता तो 12 लाखांक पावता. हो एक प्रकारचो एक दिल्ली भेट आसा. आनी त्याच बरोबर अनेक गजाली इतल्यो केल्ल्यो आसा, सुंदररित्या मांडलेल्यो आसा. हांवें पूर्ण आतां बजेटाचेर अभ्यास करून पण ज्यो हें आसा ताजो हांवें ऑलरेडी कोट दिल्लो आसा ऑलरेडी सगळे कडेन म्हज्या हाजेर सोशल मिडियाचेर. पण तातूंत भितर हेल्थ सेक्टरान भितर एक जे 35 ड्रग्स आसात ताका ड्युटी फ्री करप, म्हणजे ते हांगा इतले म्हारग आशिल्ले की सामान्याच्या कंट्रोला भायर जाताले. ताचे खातीर तातूंत भितर थाकाय दिवप. त्याच बरोबर टुरिजम सेक्टरान भितर नवे एअरपोर्ट आसतले, नवी स्टेशन्स आसतली, ते हातूंत भितर गोंयांत ताचो लाभ दिवपाक जाता. गोंयांत मायनींग हो ताचे फाटल्यान जर सगळो जर सेकंड इकॉनॉमी म्हटल्यार टुरिजम, आनी हांव ज्या जाग्यांनी आयज भोंवता हे सगळे टुरिजमाचे फोकल पॉयंट्स. आनी म्हाका दिसता सिस्टमॅटिकली एक बजेटरी प्रोविजन करून ताजेर सविस्तरपणे आमी पत्रकार परिशद घेवन आमचे बाकीचे सगळे जे वांगडी आसा ते ताजेर मांडटले. आनी त्या अनुसार आयज सगळ्यांक परतून एकदां दुग्ध शर्करा आयोग आयिल्लो आसा. आयज बरो दीस आनी त्याच बरोबर आयज बरें बजेट हे जाल्लें आसा. आनी हांव ह्या संस्थानाचे सगळे पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानता, देव बरें करूं म्हणटा की तांच्यांनी आयच्या ह्या निमतान म्हाका हांगा आपयलो आनी म्हजोय तातूंत भितर एक प्रवास संपूर्ण गोंयभर जावपाक तातूंत भितर इल्लो हांव कार्डिंग म्हणजे हें जालां, सुरवात जाल्या. गोवा स्पेसिफीक अशें बजेटान कांय नासलें. गोवा स्पेसिफीक अशें गोंयांक कितें दिसता तुका, कितें बेनिफीट जातलो? आतां सांगलें न्ही हांवें, प्रत्येक सेक्टरांतलो जो पळय जो आसा ताजो डिटेलिंग जो आसा तो डिटेलिंग आमी हाजे कडेन मांडटले. म्हणजे आतां फाल्यां न्ही परवा सोमार किंवा मंगळारा पर्यंत ना, कारण म्हाजे विचारपाक सीएमान मेट्रोचो एक प्रपोजल घातलेलो, दुसरो म्हणटा तो मायनिंगाचो. तो अजून असो पूर्ण डिटेलिंग ताजेर हें ना, कारण ताजे भितर टॅक्सेशनाची सिस्टम कितें आसा ताजें डिटेलिंग येवपाचें आसा. त्याच बरोबर हे सगळें आतां ते हायलायट म्हणजे बुलेट पॉयंट्स, आनी तातूंत भितर स्पेसिफीक जे काही जे विशय आसा ते हांवें ऑलरेडी पोस्ट केल्ले आसा. ताजेर परत ताजेर डिटेलिंग अभ्यास करून लोकांक कितें आमकां फायदो जालो तो मांडटा. नवीन कितें संकल्प घेवन फुडें वयता तुमी? आमचो एकच संकल्प, फोकस्ड विजन आसा. संघटन, कार्यकर्तो आनी आमची विचारधारा ह्या जर व्यवस्थीतपणे जालें जाल्यार सगळे जुने नवे हांकां सगळ्यांक घेवन येणाऱ्या हातूंत भितर संघटनात्मक बांदणी, सक्षम कार्यकर्ता आनी एक गोंयच्या उदरगतीची अंत्योदयाची ती विचारधारा घेवन गोंय एक बरें समृद्ध अशें राज्य करपाचें. आनी त्या खातीर पक्षाचें जें कितें काम आसा त्या कामांत कार्यकर्तो परत एकदां पेटून उठूंक जाय, तयार जावपाक जाय आनी तो तसोच फुडें पर्यंत करपाक. शिस्ती बद्दल तुमी खूब कितें उलोवन गेले, खरेंच शिस्ती खंय तरी अजून कमतरता आसा अशें दिसता म्हाका. हांव उलयता ते इतलेच कारणां खातीर अनेक कार्यकर्ते आमकां जुळलेले आसा. जुने कार्यकर्ते हांकां ह्या सगळ्या हातूंतलो परिचय आसा आनी त्या ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान गेल्ले आसा. पण काही नवीन नवीन कार्यकर्ते जे येता तांकां काही वेळार ते सांगचें पडटा. म्हणजे ही एक निरंतर प्रक्रिया आसा. हांव फाल्यां म्हज्या घरांत जर आसा म्हज्या भुरग्यांचें जशें सांगतलो अमूक करूं नये तमूक करूं नये ह्यो जें तशें सांगता तशें ते पक्षाचेंय तशेंच गरज आसता. पक्ष हो एक परिवार, जशें म्हजें घर एक परिवार तसो हो पक्ष म्हजो परिवार. ह्या पक्षान येवपी जितले पळय नवीन आसतले किंवा जुनी आसतले हेय म्हजे परिवार, जाणटे बिणटे सगळ्यांक मान दिवप. तशेंच नवीन आसा तांकां ह्या पक्षाची ध्येय धोरणां आनी शिस्त आमी घरांनी पाळटा न्ही. घरान आमी पाळटात न्ही बारीक बारीक गजाली शिस्ती, म्हणजे पांय धुवपाक जाय किंवा टायमार हें करपाक जाय. तशें पक्षांनी भितर मिटिंग्स आसतना तेन्ना काही शिस्ती आसता, टायमिंगाचो शिस्त आसता, मागीर तुजे बाकीचे विचारधारेचे बद्दलची शिस्त आसता. आगामी झडपी निवडणुका कशा रितीन पळयता तुमी प्रदेश अध्यक्ष? कित्याक खूब आव्हान आसा तुमचे. आमी जिखपा खातीरच रे, आव्हान बी जिखपा खातीर जिखतले, पूर्णपणे जिखतले. आमी पॉझिटिव्ह आसा. सरकार आणि पक्ष हे सगळे गोष्टी
पत्रकाराक समोर काय सांगचे ना व्यवस्थितपणे त्याचे हे बसून